मातेवाचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली। आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सुर्गीचें राज। तांचे मदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो। 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतलेल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना। शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या शिसल्यांनी तेलूय व्हेल्लें। न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो। पूण मोदयानेर असो आवाज जालो, हो पोले न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात। तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो। पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात। पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तें बिलकूल पावचें ना। विकतल्यांगेर वचात आनी तुमी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें। त्यो तेल विकतें घेवंक वेतात म्हणसर न्हवरो पावलो। तयार आसलेल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें। शेकी दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड। पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखो ना। म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत। देवाचें उतर हें।